ते सुवातेर हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां लोकांचे अवधी देव बरें करूं म्हणटा। कारण ते जेन्ना मुख्यमंत्री आसले आनी ते जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसले तेन्ना त्या सरकाराचे आनी तेजे बरोबर आमच्या आलेक्सी एक कमिटमेंट आसलें की सावथाक आनी स्पेशली सालसेत तालुक्यात एक बऱ्यापैकी हॉस्पिटल दितले आनी तेज्या बरोबर चीफ मिनिस्टरान 6 कोटी खर्च करून हे बऱ्यापैकी हॉस्पिटल कंप्लीट करून घेतले आनी ते कंप्लीट करता आसतना तेंचो हात लागलो PWD म्हणून आमचे डॉक्टर्स ऑफिशल्स हांकांय देव बरें करूं म्हणटा। म्हणून भयणीनो सरकाराचें काम एकूच आहा की लोकांक कितें जाय आनी कित्या खातीर आमची जबाबदारी कितकी आहा ही तितकेच इम्पॉर्टंट आहा। आनी ह्या खातीरूच हे पयलीं संवसाराक आसलेंच आमी पळयता जे तरेन आहा हें आनी कितें खातीर बरें आसलें नकळत, पूण आयज जेन्ना जालें तेन्ना बऱ्या पैकी हॉस्पिटल जालें आनी ह्या हॉस्पिटलान नेयो एक्सरे मशीन म्हणा बाकीच्यो ज्यो मेडिकल सिस्टमान लागता त्यो सगळ्यो वस्तू आयज हांगा अवेलेबल केले, जेणे करून डॉक्टरांक सुद्दां कसलोच डिजीज किंवा जनावरांक ट्रीट करपाक एक बरी संदी गावता आनी बरी सोय त्या जनावरांक आमचे डॉक्टर जातले। पूण आमी विचार करूंक जाय की हे सगळे सरकार करता आसतना प्रत्येक मनशाची जावं फार्मराची तितकीच जबाबदारी जशें रघुनाथ सांगला तशें आमी कंज्यूम स्टेट आहा तरी सुद्दां आमचे कडेन खूब फार्मर आसात ते कितक्या प्रमाणात मेंटेन जाता हें इम्पॉर्टंट आहा आनी जावपाक जाय। जशें आतां दूद आमी भायल्या स्टेटीन हाडटा कितके एडल्ट्रेशन केल्लें आहा कितके मिक्स जाल्लें आसा हें आमकां खबर ना, पूण जर आमी प्रत्येक फार्मराक जाय तशे इन्सेंटिव्ह दिले जाय, जाय तशी मदत दिली जाय, जाय तशे स्किमी दिल्यो जाय जाल्यार आमी बऱ्याचे बरे दूद आमकां आमच्या हांगारूच गावूंक शकतात। दूदच न्हू जाल्यार मासाच्या माध्यमांत मीठ आसूं दूद आसूं किंवा शेतान काम करपाक खुबशे जनावरां वरसून आनी फार्मरां मार्फत आमकां राज्याकूय बजेटान फायदो आसता। पूण हें करतले जाल्यार सगळ्यात गिव एंड टेक सरकार करतलो, पूण तितकेच लोकांना आमचें काम करपाक जाय। काही अडचणी आसात, काय लेबर आमकां गावपाक मुश्कील आहा, एक्सपेंडिचरी आमचे गोंय धाकटे आसल्या कारणान जमनीचो प्रॉब्लेम आसता, पूण तितूनय जास्तीत जास्त आमचे फार्मर कितके तयार जावप आनी आमचे सरकाराची मदत घेवन कितके बरें काम करप। जरी तो काम आतां आमच्या आमदारान सांगलें अलेक्सान की कोट्यांनी तो वयता, ते सांगपाची गरज ना, एसेंब्लीनी उलयता, शेतांनी काम करता, पयलो हार्वेस्टिंग मशीन घालणारें काम तेणेच सुरू केलां गोंयांत, कारण आमी बरोबरूच आहात इतकी वर्सां एसेंब्लीन। असोय खूब कमी आमदार जे आहा ते सकलसून काम करता, पूण बरें दिसता की एक प्रेसिडेंट घालून दिता, त्या खातीर कोणूय गव्हर्मेंट सर्वंट पासून आसलो जाय तर तेणे विचार करपाक जाय की आपुणूय घरा कडेन एक गाय आसूं, 2 गाय आसूं, जावं आपूण आनी कोण आसूं करून दे। जशें आमच्या मुखार तशें सांगलें आमच्या प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करून दिले जे डॉक्टर रिटायर जाले, पूण लोकांच्या प्रेमान लोकांच्या इंट्रस्टान आयज हांगा येताच। हांव लोकांक सांगूंक सोदता की जितके आमचे वेटरनरी डॉक्टर आसात एक आमी जाणून घेवंक जाय, तितके डॉक्टर जे आहा हे एनिमल लवर्स आहा। कारण आयज आमी भुरगीं पळयता मातशे खंय वास येयलो जाल्यार नाका एंडोक्राइन करून वयताले, पूण मानपाक जाय आमचे वेटरनरी डॉक्टर ते सोंसपा खातीर येयल्यात, तेंचे केअर घेवपाक येयल्यात, इरिस्पेक्टीव ऑफ पेमेंट जावं आनी कितें हें आमी पयलीं जाणून घेवंक जाय। तेन्ना आमकां की आमच्या डॉक्टराचें कोण एलिगेशन केलें जाल्यार आमकां खूब बारीकसाण विचार करूंक जाय, कारण तेंच्यांनी जेन्ना फील्ड चूज केलें ते पद्दतीन ते परिस्थितीन काम करतलेच कोण फील्ड केलें, कारण ती वायट कॉलर जॉब न्हू। तेन्ना ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आयज सरकारान केल्यात।
आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचो बऱ्यापैकी फायदो घेवपाक जाय. पूण तशें आमदारान उलयना आमच्या उल्हास प्रियकरान, आनी ते सदांच उलयता, सगळ्याच आमदार उलयताच. कारण ज्यो स्टेक कॅटर्स आसता, स्टेट वर्क्स आसता, ताका आमच्या कायद्या प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशनाक आनी डायरेक्टर पंचायतीक पळोवप दिता. आनी हे एनिमल हजबंड्री सगळ्यात न्हू जाल्यार स्टेक आनी स्टेट डॉग हेंचो बरो पैकी कॅर घेवपा खातीर पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक आमी बऱ्यापैकी फायनान्स करता. जशें तुमकां जाय एकोणीस ट्रक बी जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटीक आसूं किंवा पंचायतीक आसूं हे आमी दिता. कारण खुबश्यो ह्या प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर ते खंयच्या रस्त्यार जर जनावरां मेले जाल्यार ताका हाडून खंय तरी गोशाळेन बरी करूं शकता. जाय प्रत्येक पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन आमच्या एनिमल हजबंड्री कडेन जावं खंयच्याय एनिमल हजबंड्रीच्या मार्फत गोशाळे कडेन एमओई सायन करपाक जाय. आनी एमओई सायन केल्या उपरांत गोशाळा सदांच रेडी आसता. खंय जनावर मेले जावं जनावर रस्त्यार हाल्या उपरांत व्हरपाची तेजी तयारी आसता. पूण जाय म्हणटा ती प्रत्येक पंचायतीनी म्युनिसिपालिटीनी तेंचे कडेन एमओई सायन करपाक जाय. ही अत्यंत गरज आहा. जर आमी प्रत्येकान थोडो थोडो विचार केलो जाय जाल्यार हो प्रश्न आमचे सुटसुटीत जातले. कारण ज्यो ट्रक बीन आमी हायड्रोलीक दिता टोटल 100% आमी सबसिडी दिता. एक म्युनिसिपालिटीचो जर कोणाचोच पयसो ना जाल्यार फूल गव्हर्मेंट दिता. प्लस डे टू डे आयज फाटीं 2-3 म्हयन्या पयलीं हांगाच ह्या हॉस्पिटलान एनजीओ मार्फत आमी जवळ जवळ 600 कुत्र्यांक एबीसी केले, स्टेलायज केले, बाणावले केले. गेल्या म्हयन्यान ऑक्टोबरान आमी फोंड्यां जवळ जवळ 1100 स्टेलायज केले. जर आमकां स्टेट डॉग्साचो प्रश्न मिटोवंक जाय जाल्यार मोठ्या प्रमाणात एनजीओ जाल्यार आमचे डॉक्टर्स आसता पळय हेंच्या माध्यमांतसून हे एबीसी करपाची अत्यंत गरज आहा. हे फुडें ना फुडें म्हणजे संस्था फुडें येवपाक जाय. हे एक जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळो प्रश्न बऱ्यापैकी निपटलो. हांव आमच्या डॉक्टरा कडेन मागतां की ते आमचे हॉस्पिटल डॉक्टर आसतले लोकांक बरी सेवा दिवची. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यापैकी आमी दवरलेलो आसा सरकारान तो तुमच्या खातीर लोकां खातीर जशें आलेक्साचें आहा की हे जे हितून आहा क्वॉर्टर्स बिटर्स हेजे कितें तरी उपयोग करपाक जाय. खरोखरच खंय तरी थोडो फार दिलासो दिला ते हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान घेवन गेल्या आठवड्यान एक रुलींग दिल्लें आहा. बस स्टॉपार रेल्वे स्टेशन किंवा स्कुला कडेन ग्रावंडार अशे स्टेक डॉग्स आहा जाल्यार तांकां सेंटर होमींग करूंक जाय. आमचो सरकार बारकायेन तेजेर लक्ष घालतलो. आमचे मुख्यमंत्री आहा हे तेंचे कडेन उलोवन गोंय आमी बऱ्यापैकी विचार करतलेच. स्कुला कडेन बस स्टँडार बेडसार प्रश्न आहा तेज्या बरोबर जाय सरकाराक ह्या प्रकारे हितून तुमचो सहकार्य जेणे करून हो प्रश्न बरो मिटोवपाचो. आनी हांव आमच्या अलेक्साक सांगता की जे हे कितें म्हत्व दिसता तेजेर विचार करताच. कारण ही बऱ्यापैकी प्रायम एरिया आहा, बरी एरिया आहा. आनी जेन्ना येदे मोठे हॉस्पिटल बऱ्यापैकी बांदना तेजे सरावंडींग तेका कसलो उपयोग ना. ते सांगून तुमी आयज मोठ्या प्रमाणात येयले तुमकां सगळ्या मनाक आजारसून देव बरें. It gives me great pleasure to be here and have the opportunity. And I say, give me an opportunity and great pleasure because I have got fond memories of what animal husbandry department was years back. I will make a mention of that, but before that I would like to congratulate everybody. I would like to thank the Chief Minister for giving us a nice hospital in South Goa. The minister who has put in a lot of effort, the staff, everybody. I value everybody's contribution, and I want to tell you that there may be a lot of people to criticize, but there may be a few people who appreciate. I will be the one, and I will always be the one to appreciate something that's good to be done. So I appreciate all the services put in by all the doctors, from the smallest to the biggest. All the staff, from the smallest to the biggest, everybody, including the ground staff and everybody, I want to really appreciate. And I want to tell you that it's a big milestone for veterinary services in South Goa. Not that I want to appreciate, at the same time I would also like to give some piece of advice which is quite good. I have told the doctors that I would like to see clean
I have told the doctors that I would like to see, like Ullah Club has said that, he said that only if the service is available for the public, it becomes a good hospital. Yes, I agree with him. So what it takes to make the service better, I am with you. Let me only not say I want the services. I want to tell you that I will be with you to get the services done. Let's go one step ahead and get it done and give the service to the people. Now my fond memories of hospital is, I remember what was veterinary hospital. I was talking to Dr. Sagar I was talking to some of the senior doctors. At the same time I was telling them, it's because of your service, when you come down, still people appreciate you. Or rather, you are welcome. Usually once you retire, nobody is welcome. But it is a welcome gesture that you junior staff or rather staff of today are appreciating your seniors. It will go a long way because at one time also you will be seniors, you will be retired staff. At the same time, memories of the hospital, I know what it was. Take guy galpachi kyanle. Levis cannot brain now. So I remember only those things was there and nothing was there. It was a shabby room. Kurdari did have. And for those who don't know me, हमको गाय आस्ते लो. And for those who don't know, I दूध काढला हाँ. गोटे हम शेण गायला हाँ. गोटे हम शेण कारण बायोगैस टैंकी गायला हाँ. मुझे आता नहीं. I don't think anybody will know this. I had a fight with Parsekar, the chief minister at that time, and I told him. In the office, I told him, he fought सारखे दोघे ओरडले जोडले आम्ही सांगपाक की तेजो समूल आणि अमूल इश्यू जातालो आणि हांवें सांगलें तेका अमूल समूल हाडना काय आमी गोवा डेअरी मध्ये सांबाळ्ळे म्हणून कित्याक गोवा डेअरी कॉन्ट्रिब्युशन आहा एक फार्मराचें कितू वर्सांचें आनी तीन भितर सगळे भाशे मनीस आहाय म्हणून तुमगेले बुदवंत आहाय आनी आमगेले बुदवंत आहाय भितर एटलीस्ट बुदवंत आयकाय म्हणून आनी गोवा तें तुगेले आमगेले गोवा डेअरी सांबाळ्ळे म्हणून पण ती कावा जालना स्थानिक पडे हा जे बारीक लोकां कडल्यान बेसा हा ते केन्ना खूंय आसता आज पासून तुगेले हें हा गोवा डेअरी हा आनी गोवा डेअरी केन्ना काबार जाचना वी विल सपोर्ट इट तेच भाशेन आज आमी वेटनरी सर्विसेसाक आनी सांगपाक दोनी वस्त येतात काल कोणाक एक गाय मेळ्ळी म्हाका फ्रँकीन फोन मारलो आपणाक एक गाय म्हणलो हिंत गेल्या आपणाक मोस्ट म्हणलो हिंत पडल्या गटारां पडल्या आनी तीक म्हणल्यार उस्कार घेवपाक जायना इमिजिएटली ती काय विदिन 45 मिनिट्स हांवें तेका जेसीबी पावयली आनी ती मशी उबारली आनी मश बरी आहा आमी हेसोले बारीक बारीक काम करताय आमी कित्याक करताय ताणे मारपा न्ही हांव व्हडीक सांगना आय एम नॉट हियर टू प्रेज माय सेल्फ आय एम नॉट अ गाय आय एम नॉट अ पर्सन हू इज लायक अ मंकी हू प्रेजेस हिज ओन टेल नो आय मीन बिजनेस सो आमी कित्याक करताय कित्याक आमकां फर्स्ट जोनरां मोग आहा आनी फार्मरूय थोडे जाले आतां म्हाका एक फावट असेंब्ली आसताले प्लास्टिका तांत्या लागून तांत्या तांकां आसताले तांकां आवाज सांगता तुम दूध पितले प्लास्टिकाचें तुम दूध पितले आनी 5 वर्सांनी तुम दूध पितले ओरिजिनली सगळे डुप्लिकेट दूध पितले तुमी रायट नाव वी रिक्वायर नथिंग लेस देन 60 lakhs of liters of milk per day we are not even producing cows and buffaloes don't produce even 20,000 20 lakh liters I think it's month. Correct me if I'm wrong, the figures, the doctors will tell you. But certainly, I just want to tell you that already duplication has started. And this small farmer, if you don't help him, what are we fit for? What are we fit for if we can't help this small farmer who is facing extinction? That is my duty to help him. And I'm sort of lena. Gaya mushani olena. Ida to my dusri bhasha utara figure. पण आमकां पड मोग आहा गायांचो म्हशांचो आनी बरे एक मनशाक कोण थोडे चड उलयताय तांकां ना आतां हॉस्पिटलाक आमी बरोबर हॉस्पिटल दवरया लेट्स कीप इट क्लीन लेट्स कीप इट नीट आय नो देर आर इश्यूज वन डॉक्टर वाज टेलिंग मी यस्टरडे दैट वन पर्सन हैज कम एंड आस्क्ड फॉर मेडिसिन्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सगळे मेडिसिन मेळना समटाइम्स इट इज रनिंग शॉर्ट It is a process which the government follows and medicines sometimes get delayed, sometimes medicine are not there. So I would request the public also that let us cooperate. I understand that in government facilities everybody wants everything free, but sometimes it is not possible. Sometimes due to obvious reasons, like how MLAs get problems.
rust केला आणि कित केला. That is a procedure. Sometimes it takes time. So I request the public also to cooperate and help the hospital to grow. It's like that slogan of the police. Help Goa police to help you. But ते दोन भाषे meaning आहे. इंग दोन भाषे meaning आहे. इंग एकू भाषे meaning आहे. So I would request you, let's all work together. I will be with you to see that this hospital runs. Like back and call. I दोतरा सांगेला, और दिसा योगाना, और राती बहुत दिसा बोलना. कितना क्या राती सांगता हूँ तुमका. बरे लीक तो रे. आणि ती जाणे, हम इधर सर्व काही नंबर मारे इधर सर्व. So तुम गुबा मारे इधर सर्व मार जाले माझ साथ बरे. So anyway, I wish you all the best. I don't want to criticize you. I just want to tell you that I want to be with you. If I criticize you, I don't want to be with you. I thank the Honorable Minister for coming and gracing this occasion. It's a special occasion where we have got him come specially. And I thank Babullah also. I thank all the doctors. I thank the secretary. I thank the director. I thank Savia and everybody here. I really want to see you helping us, and I really want to see this hospital something which will help our people and we will make a difference in the lives of the people. एक सालसिटी बरी एक आमकां फॅसिलिटी हॉस्पिटल न्यू बिल्डींग दिल्या कारण आमी पळयताले कितलींच वर्सां हांगासर हॉस्पिटलाचेर येवन एक ध्यान दिसतालें बिल्डिंगेचे पडद्यो आनी सारकें सारकीच आसलेली पूण मिनिस्टरान बरें लक्ष घालून ही आमकां सालसिटीक म्हाका दिसता आमचे कुडतरी म्हूण नावेली म्हूण राणावले म्हूण जावं आमचे नुवे म्हूण जावं पातोळा मडगांव ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर एक बरें वेटर्नरी हॉस्पिटल हांगासर आमकां दिल्या बद्दल तुका खरेंच काळजांतसून देव बरें करूं पडटा आनी एक सांगपाक सोदता की आमी पळयता डे बाय डे आमचे स्ट्रीट डॉग्स आसतात ना एनिमल्स आसता हाका खुबशे एक्सिडेंट जाता खुबशे अशे लोकांक जे स्ट्रीट डॉग्स आसता ते लोकांक कापपाचो खातीर प्रयत्न करतात ह्या खातीर आमी जेन्ना वेटर्नरी हॉस्पिटल आमी कॉन्टेक्ट जाता तेन्ना खंय तरी आमकां एक लोकांचो एक अनुभव आसा की बरी सर्वीस मेळची अशी म्हणून आमचो सरकार इतलो खर्च करता बरे प्रोजेक्ट हाडटा बरे बिल्डिंग यूज करता बरो स्टाफ नवे घेता पूण लोकांची एक अपेक्षा आसता की आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक गेल्यार बरी सर्वीस मेळटा आमकां नावेली हेल्थ सेंटराक गेल्यार बरी सर्वीस मेळटा कुडतरी हॉस्पिटलाक गेल्यार बरी सर्वीस मेळटा तशेंच एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटलान सुद्दां येयल्यार एक बरी सर्वीस मेळटा अशें लोकांच्या तोंडान आमकां आयकपाक मेळपाक जाता तेन्ना सरकाराचें जें कितें आमी डेव्हलप करता जें काम करता तेचो खरोच फायदो जाता हांव कोणाक अशें वायट म्हणटा पूण एक लोकांची एक अपेक्षा आसता की खंय तरी एक लोकांची एक खंय तरी गाय ती वेल आसता प्रत्येक जण पळयता आनी फुडें वयता पूण तिका हॉस्पिटलांत कोण व्हरतलो ह्या खातीर हांव सदांच आमच्या मिनिस्टराक मागता की त्या खातीर बरें एक आमचे 108 एक व्हॅन आसता त्या परस एनिमला हस्बेंड्री खातीर सुद्दां एक अशी एक बरें एक व्हॅन घेतली तांकां लिफ्ट करून जर हाडलें तांकां जर ट्रिटमेंट करपाक मेळ्ळो जाल्यार खूब सारको फायदो जातलो मिनिस्टर आमचो बरो काम करपी थंड मनीस आनी तो केन्नाय कसली गोश्ट ना म्हणटा आनी हांव मागता की तेणी खुबशे आमच्या सालसिटीन ह्या हॉस्पिटल खूब इम्पॉर्टंट आहा आमकां आनी जाता तितले आमकां सर्विसीस मेळटल्यो अशें अपेक्षा धरता आनी आजच्या दिसा परत एकदां आमच्या मिनिस्टराक आनी सगळ्या आमच्या डायरेक्टराक जावं ऑफिसरांक सगळ्यांक देव बरें करूं